आमची इलेक्शन प्रभारी जे आसा काणकोण मतदारसंघात महेश कोठार तो महाराष्ट्राचो MP आनीक आमचो हेगडे जे कर्नाटकाचे माजी आमदार यांचे कडेन पूर्णत्वा मतदारसंघाची जबाबदारी दिल्ली आसा प्रभारी म्हणून. टील इलेक्शन डेट एक खासदार आनी माजी आमदार आमचे मदीं रावतले सुनील हेगडे आनीक महेश कोठारे हे खासदार आसात महाराष्ट्राचे. ते आमचे कार्यकर्त्यांक प्रमुख कार्यकर्त्यांक मंडळ समिती बूथ प्रमुख पन्ना प्रमुख आमचे शक्ती केंद्र प्रमुख विस्तारक हांकां सगळ्यांक मेळपा खातीर आयिल्ले आनी तेंचे सगळ्यां कडल्यान तेणी मार्गदर्शन आमी फुडें इलेक्शन आतां थोड्या दिसांचेर उरला थोडोसो टायम आमचे कडेन उरलेलो आसा तें कशें काम करप बुथाचेर कशें काम करप पन्ना प्रमुख कशें काम करप सगळ्यांनी एक मेळून काम करपाचें हें आमकां मार्गदर्शन करपा खातीर आयिल्लें आसा. तें मार्गदर्शन जाल्लें आसा आनी तातूंत भितर आमी मंडळाचे पदाधिकारी मंडळाचे मेंबर मागीर सगळे आमचे शक्ती केंद्र प्रमुख मागीर बुथाचे अध्यक्ष आनी सगळे कार्यकर्त्यांक आपयलो. ती मिटींग चोपलेली आसा. कार्यकर्त्यांची अशी दोन कडेन बी येना कांयच ना. सगळ्यांनी एक प्रश्न तांकां आमच्या जे खासदार आसात प्रभारी म्हण आयिल्ले आसा तांणी विचारलें आमकां तुमकां जिखपाक जाय काय इंडिविज्युअल जिखपाक जाय. BJP जिखपाक जाय. स्टेबल गव्हर्मेंट आमी फाटले 10 वर्सांक जो ह्या गोंय राज्यान दिल्लो आसा तो स्टेबल गव्हर्मेंट परत एक फावटी आमकां रिपीट करपाक जाय गोंयान आनी ताजे खातीर काणकोणच्यान आमचो आमदार जो आसा ताका निवडून दिवपाक जाय. जो पक्ष आमकां जो पक्ष दिता पक्ष जो दिता कॅन्डिडेट ताका आमी निवडून दिवपाक एकमत जालें काय 100% एकमत. कोणाच्याच कार्यकर्त्यां मदीं जाबाव ना. तेंचे इतलेंच की कॅन्डिडेट कोण तो सांगा कॅन्डिडेट कोण तो सांगा. आमची सिस्टम आसा आज पार्लमेंटरी बोर्डाक गेल्ले आसा. पार्लमेंटरी बोर्ड ठरयतलो आनी तेतूंतल्यान कॅन्डिडेट कोण तो येतलो पूण सगळ्यांनी एकठांय रावन सांगलें आसा की आमी सगळे एकत्रीतपणान जो कोण कॅन्डिडेट आसतलो तेजे खातीर 100% काम करतले हें सगळ्यांनी निश्चय केला. टेंटेटिवली केन्ना फायनलायज जाता तुमचें? आतां काल आमचे म्हणल्या प्रमाणे एक 16 तारीख अशें कितें तरी येवपाचें आसा. 16 आय एम नॉट शुअर अबाउट पार्लमेंटरी बोर्ड म्हणटना 37 नांव वयर पावल्या 3 नांव ती उरली आसा ते काणकोणची काय ना कितें 3 नांवां ना काय ना 37 म्हळ्यार कितें 40 मतदारसंघान आमी 37 3 दवरला म्हणल्यार आमी 3 उरता वचना न्ही 3 मतदार तेच काणकोणचे आसा काय? सालसेटीचे आमी 3 मतदारसंघ वचपाचे कांयच ना. आज मिटिंगेक संघटनेच्या काम कशें करपाचें हेजे बद्दल मिटींग आसली. तातूंत आमकां शक्ती केंद्र प्रमुख आसले विस्तारक आसले मंडळाचे अध्यक्ष आसले स्टेटी वयली पदाधिकारी प्लस भारतीय जनता पार्टी मंडळ ऑफिस बेरर आनी बाकीचे सगळे आनी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव म्हळ्यार पंच आनी कावन्सिलर आसले. सो तांकां हेजे फुडें आतां जे टिकेट डिक्लेअर जातकीर पार्टीचें काम प्रत्येक बूथ लेवलार कशें करपाचें हेजे बद्दल त्यांनी डिटेल हे सांगिल्लें आसा. तिकेट डिक्लेअर करपा बद्दल तिकेटी बद्दल एकमत जालें काय सगळे कार्यकर्त्यांनी? तिकेटीचें आनी कार्यकर्त्याचें चडशे संबंद ना. कित्याक ते पार्टीचे जे पदाधिकारी आसा वयर लेवलाचे तेणी जें कितें हांगसान फिडबॅक आसा ते घेवन गेल्ले आसा आनी त्या प्रमाणे तेणी वयर सेंट्रल जी कमिटी आसा सिलेक्शन कमिटी आसा तांकां सगळे फिडबॅक दिल्ले आसा. कोण प्रोबेबल कॅन्डिडेट कोण कितें आसतलें कोणा चान्स कसो आसतलो हें सगळें डिटेल तेणी तांकां तेंचे पर्यंत पावयल्लें आसा आनी त्या प्रमाणे जी पार्टी तो कॅन्डिडेट डिसायड करतले त्या प्रमाणे आमी जे कोण बूथ लेवलासान वयर ऑफिस बेरर सगळे जे कोण स्टेटी वयले आसतले किंवा हांगा मंडळाचे आसतले महिला मोर्चाचे आसतले युवा मोर्चाचे आसतले सगळे तेंच्या खातीर काम करतले आनी कशें काम करप खंयचे पद्दतीन काम करप ही पद्दत आमकां फक्त सांगपा लागून आजची मिटींग आसली. बरें तिकेट जितली डिले करता तितली पार्टी लॉस जाता दिसना तुमकां? सद्या आमची संघटनात्मक काम चालू आसा सो आमकां व्हडलो फरक पडपा ना अशें दिसता म्हाका. 2017ची पुनरावृत्ती जावपाचे चान्सीस आसात? चड करून ना कित्याक कॅन्डिडेट एकूच ठरतलो आनी दुसरो कॅन्डिडेट आसतो ताका सपोर्ट करता.